दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. भोवमोगाच्या वीक्षकांनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस मागता. आज हांव तुमकां आमच्या मदल्या एका मालगड्या व्यक्तीक हाडून येता. तो जणवयाचें तुपें म्हणून नांव जाला, उगडासांचें भांडार म्हणून नांवार्दीक जाला. स्कूटर पाद्र्याप म्हणून ताका ताच्या सोंप्यापणा खातीर लोक वळखता. लांब काळ आमच्या देशेच्या विविध आडळत्या वेवस्थांनी आसून नांवार्दीक जाल्ले बाप मॉन्सिंजर डेनिस मोरस प्रभू आज आमचे सवें उलयतले. तांचे सवें हें उलोवप चलोवंक म्हाका व्हड संतोश भोगता. मॉन्सिंजर डेनिस मोरस प्रभू मेच्या 8 तारखेर 1940 इसवेंत बचप्यांत जल्मले. देवादीन फ्रांसीस सावेर मोरास आनी जुआंव पिरेरा तांची बापय आनी आवय. तांचें सुरविलें शिकप बचप्यांत चल्लें. त्या उपरांत मंगळूर दियोसेसीच्या सेमिनरीक ते भरती जाले. डिसेंबर 5, 1967 इसवेंत बचप्यांत तांकां देवादीन बाजील सल्वादोर सोज आमच्या आदल्या बिस्सायबांनी वोर्द दिली. याजकी दिक्षे उपरांत मडंत्यार, शिरवां, सांत आंतोनिसो अस्रो ह्या संस्थांनी सहायक जावन ते वावुरले. त्या उपरांत मंगळूर दियोसेसीच्या गवळी बापांच्या निवासाक ते आयले. पयलें ते देवापोवण्याचे निर्देशक जावन आसले. तशेंच कुटुंब सेवा केंद्राचे निर्देशक जावनय ते वावुरले. 11 लांब वर्सां कातोलीक शिक्षा मंडळीचे कार्यदर्शी जावन तांणी सेवा दिल्या. उपरांत मिलार, पेरमुदे, उर्वा फिरगजांनी सेवा ओपसिल्या. उपरांत दियोसेसीचे चान्सेलर जावन त्या उपरांत विगार जेराल जावन ते नेमक जाले. ह्या काळान तांणी उंचल्या मापाची शाण्यापणाची सेवा दिवन दियोसेसीक अभिवृद्धीच्या मेटाक हाडलां. निवृत्ते उपरांत ते व्हायट डव सेवा संस्थांत वावर दिवन वतात. आतां 81 वर्सां प्रायाचे तरी आजून स्कूटरार वचून लोकांचो वावर ते करनासात. तांकां परत्यान हांव बरो येवकार मागता. बरो येवकार मॉन्सिंजर बापानो. आमचे सवें उलोवप चलोवंक तुमी कुशी वेली ताकाय हांव देवाक अर्गां दिता आनी तुमकां दिनवासता. म्हजें पयिल्लें सवाल अशें, आमचे मालगडे गोंयांतावन आयले म्हणटात. भोवशा तुमचे मालगडे गोंयांतावन आयिल्ले. ह्या विशीं कांय तुमी सांगूंक आशेतात गी? चरित्रेकारांनी आनीक आमच्या मालगड्यांनी आमकां सांगल्या प्रमाणे कॅनरांत आयिल्ले क्रिस्तांव सगळे ते गोंयांतावन आयिल्ले. आनीक गोंयांत विंगड जाग्यांत ते आयिल्ल्यान ते मंगळुरांत ह्या कॅनरांत, उत्तर कॅनरांत ह्या दक्षिण कन्नडांत हांगासर आयिल्ल्या वेळार तांचो समुदाय एकच कडेन तांणी थारायलो. थंयच रावले आनीक तांच्या समुदायाक लागून कितें वावर ती गोंयांत करनासली ते हांगा करूंक ताणें सुरू केलें. हें सादारण घडलें 1600 वर्सां तावन. आनी ताचे उपरांत जायतीं दुसरी हेर कारणां हाका लागूंक लागलीं आनी ह्या खातीर आमच्या मालगडे गोंयांत तावन पळापळ घेवन हांगासर येवन पावले. आतां हांगासर आयिल्ल्या लोकांन तांचीच आयडेंटिटी ह्या वळख तांणी सांबाळ्ळी. अशें म्हजे मालगडे सादारण 1600 उपरांत आयिल्ले म्हणून आमच्या वंशावळी मुखार आमकां कळटा. आनीक हे हांगा आयिल्ल्या वेळार तांकां तांच्या गोंयांत आशिल्ल्या नांवान तांकां आपयतले. हांव परब कुटुंबांतलो जाल्ल्यान म्हाका हिंदुवांचे आनीक हेर जातींच्यांनी आपोवचें जाल्यार
परमुले म्हणून आपयतले. मोरास म्हूण म्हजे बाप्तिस्माचें दुसरें नांव तरी तें कोणाकच लोकांक कळीत नासलें. गोंयांत हांव आमच्या म्हालगड्यांनी पैण सुरू करन, दर्याचें पैण सुरू करन तें सदांच पेजाराक लागसार दर्यांत तावन मांजेर तावन दोणीर तावन येवन सदांच पेजाराक लागसार जावनच्या जाग्यार देवले. पेजारांत येदोळसू आयिल्ल्या लोकांनी तांकां स्वागत केलो. मात न्हय, सगळी बुयी आसपास आसची ती ह्या एक कडेन आनी एक कडेन वर्ग जावन आयिल्ल्या लोकांक दिवंक सरकारान येवजण केल्ली. आनी तशें जाल्ल्यान आमचे म्हालगडे मोरास कुटुंबाचे बचप्या लागसार एक खोळंबे म्हणलो ग्राम आसा. त्या ग्रामांत शांबट्टू म्हणली हळ्ळी आसा. ह्या शांबट्टू म्हणल्या हळ्ळेंत ते वस्ती करूंक लागले. ही बचप्या एअरपोर्टाच्या पूर्व कुशीन आसचो जागो. आनी हांगासर ते एक कुटाम मात्र थंय येवन टिकाणें तांचें केलें. आनीक तांचो वावर गोंयांत गादे सागोळी करचो, भात करचें आनीक हेर रांदय यंत्रां करचें काम तांचें जावनासलें. उदकाची सौकर्य बरी आसली आनी गादेच जाल्ल्यान जायते बेळे आनीक कृशी करूंक तांकां साध्य जाली. अशें आमचे म्हालगडे येवन पावल्ले वेळार थंय तावन कोण पळय त्या घरांत तावन उपरांतल्या शेगड्यांनी थंय तावन दुसरे कडेन गेले की तांणी तांचे म्हालगड्यांचें नांव दवरलें. परब म्हणूनच तांकां लोकांन लेखलें. आनीक हिंदुवांच्यांनी परब म्हणून तांकां आपोवचें. आनीक हें स्पश्ट जाता म्हज्या आवयच्या कुटुंबांत ती शेट कुटुंबांतली. आनी देखून तांकां हर एकल्यांनी म्हज्या मावळ्याक वाल्लू शेट रे म्हणून तुळू भाशेन आपोवचें आसलें. आनी खंय जाल्यार पिरेरा म्हणून कोणाकच कळीत नासलें. खाली तो शेट म्हणून मात्र. देखून तो आनी एका कुटुंबाचो जाल्ल्यान हे दोन कुटुंबां मदें लग्न जालें, प्रभू आनीक पिरेरा आनी शेट. आतां म्हज्या आवयक आनी बापायक ते खंयच्या आडळत्याक संबंद जाल्ली म्हणलें एक सवाल उदयले हे काजाराच्या वेळार. मॉन्सिंजर, तुमी आतां आमच्या म्हालगड्यांनी गोंयांत तावन आयिल्ले विशीं सांगलें. हय, सडावत जावन ते पेजार येतले, पेजार तावन दुसरे कडेन येतले. तुमच्या कुटुंबाची कोळंबेन सेटल जाली. तुमच्या बाळपणार तुमी ह्या पाद्रुवादो प्रोपगांदा पिदे तिक्काटा विशयांत आयकलां जावंक पुरो वा अनुभव केला आसतलो. म्हाका हेरां आमच्या कुटुंबाच्यांनी सांगिल्ले प्रमाणे तुमची आवयक सयत त्या कोटसणीचो अनुभव जाला. त्या विशीं कांय संगीत गी. हय, पाद्रावादो आनीक प्रोपगांदा ही दोन आडळटी. प्रोपगांदा रोमातावन पापसाहेबाच्या सुवार्ता परगटणेच्या आडळत्या काल आसचे दफ्तर. त्या दफ्तराक संबंद जाल्ले आडळते सगळ्या संवसाराक आसले. खंय पळय मिसांव गांव आसात थंय आनी भारतांत ते तांचे काल येवंक सुरू जाले. पूण पाद्रावादो म्हळ्यार पापसाहेबा आनीक पोर्तुगालच्या राया मदें एक सल्लो जावन त्या सल्ल्या प्रकार ताणें पोर्चुगीसांनी दियोसेसी उबारच्यो, बिस्पांक नेमक करचे, पाद्रींक वोट दिवचें, तांकां वर्गावण करचें, ही सगळीं अधिकारां तांच्या हाताक पवित्र सभेन दिल्ली. अशें आसतना हे गोंयांत हांव आयिल्ले सगळी पाद्रावादो खाला आसले. पूण गोंयांत हांव मागीर
उपरांतल्या शतकांनी आमी पळयता तांकां हांगासर मिशनरीक धाडूंक जालें ना. तांकां पोर्तुगल आनी स्पेना मदें आनी हेर झुजा आनी पुरा जाल्ल्यान हांगासर याजकांक धाडूंक तांचो खर्च पळोवंक तांकां जालो ना. देखून हांगासर म्हयन्याक एक फावटी मीस या वर्साक एक फावटी मीस अशें ही संवय सुरू जाली. आनी त्या खातीर हांगाच्या लोकान केरळाच्या याजका मार्फत पापसाहेबाक खबर दिली अशी हांगाची दुस्थिती. आनी त्या खातीर पापसाहेबान आनी एक ऑफिस रचिल्लें आसलें तें प्रोपगांदा दे फिदे म्हणून. ताका आमचो हे पोर्तुगेजां आधीन आसले सगळे गांव ताका लागयले. अशें 2 आदीं आशिल्लीं पदरावदकाल आतां प्रोपगांदा म्हणून आनी 1670 आनीक 4 इसवेंत पापसाहेबानच एका गोंयच्या याजकाक कॉन्सेक्रार करून रोमांत शिदा कॅनाराक धाडलो. तो केरळांतल्यान कॅलिकट येवन पावलो आनी कडेक मंगळुरांत येवन मिलारांत सदांच तो केंद्र जागो म्हणल्या खातीर थंयसर इगर्ज आनी घर बांदून थंय रावलो. आनीक 10 वर्सांनी वावर केलो. आनी ह्या पदरावदाच्या लोकांक जाता तितल्यांक आकर्शण करून तांकां सारक्या रितीन धार्मीक रिती रिवाजी पाळूंक आदार दिवचे खातीर याजकांक केरळांतल्यान हाडूंक हें सगळी ताणें मांडावळ केली. थॉमस दे कास्त्रो. हय, त्या बिस्पाचें नांव थॉमस दे कास्त्रो. आनी तो गोंयांतल्या दिवार म्हणल्या गांवांत तावन हळ्ळेन तावन तो थंय जावन आयिल्लो. ताचो बापलोय बिस्प जावन आशिल्लो. ते दोगी जाण थिएटायन म्हणल्या धार्मीक मेळाक भरती जाल्ले. आतां तातूंत तुमकां कशें बचप्यांत आनी पेजारांत समस्या जाले? पेजारांत थंयसर थोड्या लोकांन मुखेल्यांनी तांच्या विगारा कडेन तांणी एक वताय घाली. आनी ती कहली म्हळ्यार तुमकां हांगासर याजकांक दिवंक जायना. देखून आमकां मिलारचो बिस्प तो सगळी मांडावळ करता. देखून आमी सक्तांनी प्रोपगांदाक वयचे वा आमी विगडच आमचें ठिकाणें करता. आनी थंयसर भासाभास जाली, उतरांक फाटी म्हणली. आनीक थंयसर झगडेय जाले आनीक मारामारी जाली म्हणून म्हजो आब ताच्या बापूय खुद्द आशिल्लो ताणें सांगलें तें तोंडपाशी हांवें आयकल्लें. गोंय वेरापोल जालें. गोंय वेरापोल. आनी त्या लढायेक तावन सुरू जालें. नावूच 2 कुटुंबां मदें लागसार कांय मानास्ताप आसा जाल्यार तांचे मदें गोंय वेरापोल जाला. म्हणजे कोंकणीन सांगतना गोंय वेरापोल जाता. हय, गोंया वेरापोल तशें तें जालें. गोवा वेरापली. वेरापली म्हणली दियोसेस केरळांत कोच्चिनांत आसा. थंयचो आर्चबिस्प त्या वेळार सगळ्या केरळाच्या लाते भाशेच्या लोकांचो श्रेश्ठ वडील जावन आशिल्लो. तुमकां कुटुंबांत कांय वांदे जाल्ले आसात? हय, आमच्या कुटुंबांत जायते वांदे जाले. आमकां मात न्ही, आमचे वरीन असल्या हेर कुटुंबांकी. आदीं आमी सगळीं पदरावदक आशिल्ल्या. आतां बचप्यांत एक इगर्ज सुरू करची म्हणून जाली. पयलें ती दुसरे कडेन हळ्ळेन आशिल्ली. पेजार तावन फूट येवन एक पंगड भायर आयलो. आनी भायर येवन तांणी एक कोपेलशें केलें, इगर्ज केली. आनीक त्या इगर्जेक मिलार तावन बिस्प पाद्रीक धाडटलो. आनी देखून
कोण पळय पेजार सोडून पदरावद सोडून आयले ते सगळे बचप्यांक सरवले. बचप्या म्हळ्यार आतां आसलो जागो न्ही, ही काय एक चवथी इगर्ज जावंक पुरो. पयलें हळ्ळेंत आसली, पेजारच्या लागसार आसली. लोकांक वचोंक कस जाताले देखून ते पुरा कोण प्रोपगांदाक मेळोवंक आशेतात तांणी पेजार सोडून हाका भरती जाय जाल्लें. म्हजे आवयचें घर, तिच्या आवय बापायचें घर निरुडेच्या आनी बचप्यांच्या मदगांत. थंय तावन बचप्यां येजे, बचप्यान तावन भितरल्या वाटेन पेजार वचचें अशें मस्त दोस आसली. सोलोनूची पावसांत वोळासात उतरोंक जायना हें पुरो आसलें हांगा. तरी म्हज्या आवयच्या कुटुंबाचे ती प्रोपगांदाक येवंक आयकुनान बचप्यांच्या इगर्जेक येवंक. ती पाद्रवादूकच रावली. तशें जाल्ल्यान म्हज्या आवयक बाप्तिस्म वोल तें पुरा पेजारच जालें. आनी पयल्या कुंभाराक दोतोनीक तिच्या आवय बापाय ल्हानशी बुती तयार करून तांकां दितली आनी खाणून येतली ल्हान आसतना. आनीक थंय वचोन सकाळीं जावन दोतोन आनीक दनपारां तांणी हाडली बुती जेवची आनीक सांजेर दनपारा उपरांत फाटीं येवचें आसलें. अशें पयल्या कुंभाराक क्रिस्माक ह्याच भाशेन तांणी करूंक आसलें. काजाराच्या वेळार समाज दिलो कितें म्हळ्यार म्हजो बापूय प्रोपगांदाचो, म्हजी आवय पाद्रवादोची. पूण कितें गी त्या वेळार तें इल्लें सारकें जावन येतलें देखून चेड्याच्या कुशीच्या फिरगेजेक कोण ती अधिकारा खाला सादगी थंय काजार करयत. म्हजो बापूय प्रोपगांदाचो, बचप्या इगर्जेचो. तशें जाल्ल्यान म्हजी आवय तिचें घर इगर्जे मुखारच पयिल्लें घर तिचें जाल्यारय 2.5 मैलां चलोवन तिणें पेजारा वचोंक आसलें. देखून पेजार सगळ्या दियेसीस मंगळूरच्या आतांच्या दियेसीसेक पेजार पयिल्लें एक मिसांव ताणें जावंक पावलें. पुरा क्रिस्तांव आयिल्ले थंय येवन थंय तावन दुसरे कडेन हॉस्पेट या खारकळ त्या कुशीक आनीक खारकळ त्या कुशीक कल्याणपूरचे तांचो प्रभाव आसलो. पूण सडतांव क्रिस्तांव आनीक शिकपांत ह्या संस्कृतींत तिके मुखार आशिल्ले मनीस पेजारकार. मॉन्सिंजर, तुमी 11 लांब वर्सां दियेसीच्या कॅथोलीक शिकपा मंडळीचे कार्यदर्शी आशिल्ले. शिकपांत आमच्या दियेसीन 9 वर्सां वाडून तुमी वर्तो वावर केला. पूण तुमच्या भुरग्यापणांत शिकप म्हळ्यार जायनातलें गे तुमकां, इस्कलाक वचचें म्हळ्यार जायनातलें गे, हें सत गे? हय हय, तुवें सांगलें सत. कित्याक म्हळ्यार हांव आमच्या कुटुंबांत ल्हानसो निमाणो आनीक त्या वाठारांत भुरगीं दुसरीं नासलीं. आमच्या एक 500 घरांच्या मदकांत आमचें घर आशिल्ल्यान मार्गादेगेंच म्हाका ल्हान तावन बाळशापणार तावन म्हज्या सैऱ्यांक दवरून आवय बापायन कामाक वावराक येचें आसलें. हांव तांगेर खेळोन करनासतलो. तशें जाल्ल्यान तें एटॅचमेंट घराच रावया म्हणलें ती वंदवणी म्हजे थंय आशिल्ली जावंक पुरो. तुमी कितले भाऊ भयणी म्हळ्यार म्हाका आमी मामा चोडोवका हय 6 जाण, 6 भुरगीं आमी जिवंत आशिल्लीं. 6 भुरगीं पयलीं चॅकले सरले. ताचे उपरांतलो म्हजो भाव तो म्हजे वरवीं सदां 21 वर्सां व्हड आनीक तो 95 वर्सां जियेल्लो, लिया मोरास. ताचे दुसरो मार्को मोरास, तो सादारण एक 72 की कोणा वर्सां आसलो. तो अवघडान सरलो म्हळ्यार घराच
वयर भुरगे पांया पोंदा पडत म्हणून ताका वाट करूंक म्हूण येताना असो पांय निसरलो वयर सकयल पडलो. पाठीचो कणो मोडल्यान ताका ताचे उपरांत गोमटे सकयल कांय जायनासलें. तशें त्या पिडे वरून तो मेलो. न्ही जाल्यार सगळ्यांचे वरवीं सड्ड भलायकेन तो आसलो. ताचे उपरांत दोगां उपरांत म्हजी भयण, ते म्हाका 8 वर्सां व्हड. आनीक ताच्या वेळार बचप्यांत हायस्कूल सुरू जालें ते इस्काला येताना. नांव काय तिचें? तिचें नांव सेलेस्टीन रॉड्रिगस काजार जालें. पूण आमगेर घरा म्हाका शिकोवचें कोणीय ना जालें. हांव इस्कालाक वचून पावलांगी या बूक हांवें येल्ले तशेंच हाडून परत्यान व्हेल्यात. या काल्याक म्हाका खर्चाक पयशे जायचे. हे एक्की म्हज्या आवय बापायन जावं दी भावांनी जावन विचारलेलें ना. ती सकाळीं जावन सांजेर वावर करच्यांत क्रशेचे, सगोळेचे, गाद्यांचे हे करच्यांतच मग्न. आनी तशें जाल्ल्यान एका वाटेन आमचें कुटुंब सुदारलें. पयलें 0 इनकम जाल्यार मागीर म्हजी आवय सरतना आमचेर सदांच 30 एकरो जागो आसलो बचप्यां पेंटे लागींच. आजकाल कठीण मोल त्या जाग्याक आसत. अशें तांचो वावर तो. आनी त्या शिवाय इगर्ज, मीस, सक्रामेंत बिलकूल चुकयनासली. शेनवारा दिसा सांजेर म्हजे आवय या बापूय या म्हजे भाव कुमसाराकेचे आसले शेनवारा सांजेर. तशेंच हेरूय लोक येतलो. तशें जाल्ल्यान शिकाप म्हजे थंय कोणीय मार्गदर्शन दिवंक नासल्यान म्हजे आवय बापूय इस्कालाच्या शिकपान अशिकपी. ती इस्कालाक वचोनात. म्हज्या आवयचें घर आनी इस्कालाक खाली एक दोरो मात्र आसलो आड. आनीक आबान आनी व्हडले मायन धाडून कित्याक म्हळ्यार चेडवाक शिकोवन तें कांय घराक उत्पत हाडचें ना, काजार करून भायर दिवचें. आनी देखून चेडवांक शिकोवचें नाका म्हणून एकलेंच चेडूं जाल्यार शिकोवना इस्कालान. मागीर तुमकां केन्ना लागलो शिकपाक? प्रायमरी शिकोवन फेल जावन पास जावन जाल्लें हांवें. तशें शिकपांत हांव बारी सुरवेरता. हांवें चिंतलां हांव हुशार आसा म्हणून. घरा तरेवटी मार्क्स पळयतना म्हज्या भावांनी पुरपुरताना म्हज्या बाबान म्हणचें आहलें, आळे शेरक्याक दुशी नाकात, आमकां इस्कालांत गरज न्ही. इस्काल नासतना आमी पुरालान व्हड जाल्ल्या. आनी देखून आमकां मस्तो जागो आसा, जानवरांनी आसात, ही पळोवचें कोणें. गोरवां सोरोवंक एकलो जायचे. गोरवां सोरोवंक एकलो जायचे. देखून म्हाका घरांत आवय पळयतना पाटिमो मेळ्ळो. म्हळ्यार शिकनासतना रावोंक. अशें इस्कालाचें शिकप बारी फाटी पडलो. मागीर हायस्कुलाक हांव गेल्ल्या वेळार 8थाक थंयसर त्या क्लासीक नवेच आयिल्ले मास्टर आहले पुरा ब्राह्मणांचे. कितें तांणी हांव उपाद्र दिवचो भुरगो न्ही इस्कालांत. साद बसले पोते व्हरचे आनी तें बॅग दवरचें आनी ताजे उपरांत पाठां शिकयतना आयकोवचें. पूण तें किमतींत वचनातलें जायचें. अशें तें तांणी पळयलें म्हाका आनी सांगलें, डेनीस तुका आमी शिकयता. सांजेर घर तुजें लागीं न्ही, सांजेर इस्कालाक तावन घरा वच आनी पाटी येवन हांव तुका मॅथ्स आनी हेर खंयचे सब्जेक्ट शिकयता. पळय तशें जावन एका ब्राह्मणाच्या मास्टरान मिस्टर वासदेव भट म्हणून तो खायार तेणेचो, ताणें म्हाका आपोवन हरी एक दीस मॅथ्स शिकोवंक घाल्लें. आनीक पयलें म्हाका मॅथ्सान भारी उणें मार्क्स मेळटले जाल्यार ह्या मास्टराच्या आनी हेर मास्टरांच्या प्रभावान शिकपांत म्हाका तिके उर्बा चडली. इस्कालांत ती हांव 9th 10th 11th क्लास लिडर्स जावन आसलो. तशें हय.
ताचे उपरांत फायनल एग्जामिनेशनांत हांव सगळ्या क्लासीन टॉप हांव आनी म्हाका सेमिनरीन जॉयन जाल्ल्या पैकी हायेस्ट मार्क्स म्हजे. वय ते वन ऑफ द क्वालिफिकेशन्स तुमकां वय काण घेवंक क्वालिफिकेशन तेच म्हजे मार्क्स चड आशिल्ले, तितले मार्क्स जोडले येनातले सेमिनरीक, देखून म्हाका मंगळूरच्या DSC खाण गेलो. न्ही जाल्यार म्हाका बिस्पान सांगलें त्या वेळार तूं अलाहाबाद वच, हांव तुका विलोवरी करता. मागीर आनी एकलो पाद्र म्हणलो तूं मैसूर वच, हांव तुका मंडळ करता वचोंक म्हणून. तुम्ही SSLCन मार्क काडिनातले जाल्यार अलाहाबाद गेल्ल्यात जाल्यार आमच्या देशाची वर्त नश्ट जातो अशें म्हजें भोगप. तुम्ही सेमिनारीन मात्र एकदम थंड खंय म्हळ्यार कांय एक्टिविटीजांनी नासले. पूण अशेंत हांवें एक दीस सांगलें, आमी जेवच्या वेळार बिस्प बाजील आसलो, फादर बिशप APD सोजाय आसलो, हांवें सांगलें म्हाका हांगात न्ही म्हाका दुसऱ्या कडेन वचोंक भारी वताय आशिल्ली, खंय गे म्हणून सायबान ताका हांवें सांगलें अलाहाबाद आनीक मैसूर. ताका तूं जर तर गेल्लोय जाल्यार खंडीत जावन तूं थंय खंय कडेन बिस्प जातोय म्हणालो. हांव तरणाटो इल्लें आसलें तितल्यांत. हय तशें सेमिनरींत व्हडली शिक्षांत म्हजें गमन चड, देखून हांव सगळ्या 9 वर्सांनी खंयच्या एका सब्जेक्टान फेल जाल्लो ना. समाविरोध म्हज्या प्रायमरी इस्कॉलाचे दीस आनीक उपरांत हायस्कुलाचे दीस आनीक सेमिनरींत म्हणटाना म्हज्या शिकपांती हांव चड मार्क्स काडलो मनीस. देखून खरी दोस दिवना हांव 2 फावटी प्रिफेक्ट जावन आशिल्लो. आनीक हांव सैमान इंग्लिशान म्हणटात इंट्रोवर्ट म्हणून, अंतर्मुखी. वय आनीक इंट्रोवर्ट मनीस केदाळे तिके रिजीड. देखून म्हज्या रिपोर्टान हांवें पळयलें रिजीड, स्लायटली रिजीड म्हणून. ते खंयचे म्हळ्यार खंयच्यानी सोडजोड करना, शिकचो वेळ जाल्यार शिकचो, एक घडी शिनशीन वचोचना. देखून बिस्पांनी आमच्या आतांच्या गेले त्या बिस्पांनी सांगलेलें आसा सेमिनरींत रेग्रो पाळच्यांत तो मुखेली म्हणून. तशें त्या खातीर म्हाका लिडर करतले इस्कॉलांत तशेंच आनी उपरांत सेमिनरींत. आनी वर्दी उपरांत तुमकां बचप्या वर्द मेळ्ळी. हय बचप्यान एकल्याकच म्हाका वर्द मेळ्ळी. फर्स्ट टायम सायबान दिवची, कित्याक म्हणजे हांव पळय म्हालगडीन जाल्ली. हय बिशप बेजिल. हय त्या वेळार बसांची कारांची सौकर्य नासली, आदले दिसा खंय वचून रावचें. हय तशें. वर्दी उपरांत पयले मडान तयार गेल्यात, थंय तावन शिरवान तुमी शिकयलें जायत. हय इस्कॉलान याजकी सहायक विगार जावनूय शिक्षक जावनूय वावर केलो. दोनी. ताचे उपरांत सेंट अँटनीसांत आयला. सांदोदूंच्या आसऱ्यांत हांव 4 वर्सां सहायक जावन उरलो. हांव थंय आशिल्ल्या सहायकां पैकी फस्ट 4 वर्सां उरले. केदाळे थंयसर अर्दे वर्स, 1 वर्स, 2 वर्सां सड्ड म्हळ्यार मस्त मलगडे थंय आसताले निर्देशक. आनी तुमी सहायक जावन आसतना आर्च बिशप AV डिसोजा थंय आसलो. आनीक ताची हांवें मस्त सेवा केल्या. आनी त्या खातीर तो म्हणटलो तूं म्हज्या भावा बरी इतली सेवा कोण करीत, ताच्या कुडांत जावन न्हिदतलो, ताका उठोवचें बसोवचें तें काम हांव करतलो. पूण CBईंत मात्र कॅथलीक बोर्ड ऑफ एज्युकेशनान मात्र तुमी क्रांतीच केली. एका CBईक एका रुपाक तुमी हाडलें, त्या विशयांत कांय सांगेत की तुमचे अनुभव. पयले कॅथलीक बोर्ड म्हणटाना काले फिरगेचे एक इस्काल आनी ते तो तुमचो पाद्र्याक पळयतलो. आनीक मेलविचारण हें सगळें कांय तितलें नासलें. त्या शिवाय हांव चार्ज खाण घेतना म्हज्या फुडें आसलेल्या पाद्रपान म्हाका चार्ज
हांवें सांगलें आज चार्ज काडूचो दीस न्ही फादर म्हणून सांगलें चार्ज खालें फाल्यां तूं हांगा बस हांव तो त्या वेळार बसप्या फिरगजे वर्क जावन गेल्लो तो म्हणलो हांव फाल्यां तो येना तूं हांगा बसल्यार तुका चार्ज हांगा मागीर कांय म्हणे दस्तावेजान ते फादर हाडे म्हाका एक फायल दिल्लें 10 वर्सांच्या आदीं ताका आनीक तें तुका दिता पुरा खालें आसा तें पळय इल्लें इल्लें पळयता आनी तूं शिकतलोय मागीर हांवें खंयचे म्हाका दस जाल्ल्या वेळार हांवें ताका मेळोंक येचें आसलें मेळोंक आसल्या वेळार तूं आनी कितें शिकोवनाय न्ही तुका कळीत नासलेल्याक हें समजून नासल्याक बिस्मान खाल्याक तुका नेमक केल्लो अशें म्हणून पाटीनाडचें आहलें म्हाका पूण म्हजे इतल्याक सावन आनी हांगा मंगळुरांत कोंकण्यांचे आनी आसले मिस्टर मुकुंदराव म्हणून MLC बारीक कुमक करचो म्हाका हांव तरणाटो जाल्ल्यान 30 आनी 4 वर्सां जाल्लीं म्हाका निमगे तें एक विशेश तुमचें तुमी खंयच्या खंयच्या उंचल्या हुद्द्याक गेल्यात थंय गेल्ले तरणाटे तुमीच वय 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 न्ही आतां CB आनी मिलार तरणाटो वेगळो तुमीच तरणाटो वेगळो रावन्स ताचे उपरांत चान्सलर तुमी चान्सलर म्हजे ल्हान पळय बिशप AP Souza तो आसलो पूण सदांच म्हण येता हांवच तरणाटो इस्कॉलाच्या मॅनेजमेंटान त्या तातूंत हांवच तरणाटो ताच्या पयलीं पुरो मालगड्या पाद्रा आसलो काथोलीक शिक्षण मंडळींत म्हाका खंय तावन सुरू करचें खालें काम करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें ना तरी हांव इस्कॉलान शिकयतलो जाल्ल्यान सदांच एक इल्लेशें बॅकग्रावंड म्हाका आसलें हांव 10थाक 8थाक 10थाक PUCक हांव शिकयतलो अशें आसतना फाटलें इल्लें म्हाका कळीत आशिल्ल्यान शिकपा विशयांत हांवें चिंतलें पयलें इस्कॉलांक भेट करची म्हजी वळख थंय आसल्या टिचरांक मास्टरांक दिवची भुरग्यांक पसून मेळचें इस्कॉलाचें सौकर्य कशीं आसात म्हणून पळोवची खरेंचपणान भेट दिवचें अशें हांवें सुरू केलें आनीक ह्या मंगळुरांत आसले इस्कॉलांची सगळ्यांची भेट केली ती जाल्या उपरांत आनी एक तालुकाक काम सुरू केलें आनीक बैंदूर म्हणसर हांव पावलो पडुकोण गेलो आनीक तितल्यानचें ब्रह्मावर गेल्ल्या वेळार थंयसर 3 इस्कॉलां आसलीं एक इगर्जे कडेन मार्गादेगेन ताचे उपरांत हंदाडी एक ताचे उपरांत पेत्रेच्या वाटेर अशें त्या इस्कॉलांक हांव चलोवनच गेलो मेन इगर्जेत हांव कित्याक म्हळ्यार रिक्षा आनीक नात तितले हांव गेलो आनीक ताणें म्हजे कडेन म्हणल्यार ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ರವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವುದು म्हणाल आनीक अशें हर एक इस्कॉलाक गेल्ल्या वेळार म्हाका सदांच एक पिक्चर आमचें कॅथलीक बोर्ड आमी ल्हान मॅनेजमेंट न्ही व्हड आनी ताचे उपरांत हरशे हर एक काम टिचरांनीच करचें तांकां आमी नेमक केल्ल्या वेळार तांकां परवडणी सरकारांतल्यान मेळटा म्हणसर सांबाळ मेळटा म्हणसर त्याच टिचरांनी करचें आसलें ताचे उपरांत हें काम हांवें काडून गेलें आनीक 5 म्हयन्यांनी जावचें 71 म्हयन्यान जावच्या बरी या 15 दिसांनी जावच्या बरी हांवें केलें अशें सादारण हांवें नेमक केल्लीं 500 वयर टिचरां मास्टर जातीत तितलेंच प्रायमरी त्या दाळा आमच्या गांवांत प्रायमरी इस्कॉलांक मात्र ताचे उपरांत हांवें हायस्कुलांक वचूंक सुरू केलें हांव हायस्कुलांक शिकयतलो जाल्यार नोट्स ऑफ लेसन ताचे उपरांत हेर रेकॉर्ड हें म्हाका सदांचें
तें हांव सुरू केलें. स्टाफान कितें तयार केलां पयल्यांदा हांवें तांकां सांगलें हांव येता एम्ब्रा पळयता रेकॉर्ड्स आनी पळयता देखून ते दया करून रेडी करून दवरा म्हणून. आनीक ताणें तशें गेलें. हर एक क्लासीक गेलो. क्लास हांवें खाण गेली. आनीक हांव इंग्लिशान जावं दी कन्नडान जावं दी समाजशास्त्रांत म्हाका अनुभव आशिल्ल्यान आनी ताचे उपरांत म्हजें पॉलिटिकल सायन्स इकॉनॉमिक्स एम्ब्रा म्हाका जाणवे आशिल्ल्यान अशें तांचे कडेन विचारूंक एम्ब्रा सुरू केलें. आनीक टिचरांक क्लास दिवंक सांगली आनी हांव बसून ऑब्जर्वेशन्स बरोवन हेडमास्टराक हांवें दिलें अशें अशें चेंज केल्या बरें अलें पुरा सुचना दिली. थंय तावन खबर कळ्ळी आनी एका इस्कॉलाक. थोड्यांनी म्हाका आपोवंक सुरू केलें आमच्या इस्कॉलाक येवन भेट करा अशें. सगळ्या इस्कॉलांक सगळ्या एका वर्साक कितलीं जातात पळय तितली भेट करूंक हांवें सुरू केली. आनीक ऑफिसांत एक दीस दवरलो. मंगळारा दीस हांव अधिकृत तरान आसा, खंय वचना. देखून टिचरांनी आनी कोणेंय येवन पाटयेचें नाका मंगळूर येवन. देखून तशें हांवें केलें. ताचे उपरांत ऑफिसांत हांव एकलोच, कोणी ना. टायपिंग म्हाका येयलें उरतालें हांव करतलो. मागीर एकलो आमच्याच पाद्वा इस्कॉलाचो मार्क सांगतेस म्हणून एटेंडर आसलो ताका हांवें ऑफिसाक हाडलो. सांजेर इस्कॉल जाल्या उपरांत ताणें येवन तो बरो टायपिस्ट आनीक सेक्रेटरियल प्रॅक्टीसचा गुत्त आशिल्ल्यान ताणें हर एका इस्कॉलाक आनी हर एका संगती विशयांत ताणें एक एक फायल ओपन केलें. अशें पयले फावटी फायलींग केल्लें म्हज्या वेळार. ते दोनसर खंयचें एक सोदल्यार खंय मेळना. आनी खंयचें गरजेचें आनी मुळावें एक दस्तावेज जाय जे ते इस्कॉलांतले हाडून ताची कॉपी हांगासर आमी दवरली. अशें कोणीय आयिल्ल्या वेळार फायल काडलें ते दाळा सगळी राटावळ कळटा. सभार फावटी तुमी बँगलोर मैसूर गेल्यात. म्हाका म्हजी कितली उर्बागी तशेंच हेरांनी म्हाका कुमो करच्यान उर्बा दाखयली. मैसूर ते जॉयंट डायरेक्टराचें ऑफिस थंय, मैसूर युनिवर्सिटी थंय, कॉलेजीक संबंद जाल्ल्या वस्तूंक पुरा थंय वचचें. क्लार्कांक आनी धाडल्यार थोडे फावटी ताका गुमान करनात. देखून हांवें वचूंक सुरू केलें मैसूर. 76 फस्ट हांव गेल्लो. आनीक थंय बिस्प आशिल्लो बिशप फेर्नांडीस मतायस फेर्नांडीस. हय तो म्हणलो फादर कांय भियेनाकात, एका सिस्टराक हांव दिता ती तुमकां आपोवन व्हरतली खंयचे कडेन खंयच्या ऑफिसांत. सकाळचे ते मेळनात, सडतावरचे दनपारां 3 तुमकां आपोवन व्हरोंक येता सिस्टर. आनी ते सिस्टर मार्गरेट म्हणून तिका हर एका ऑफिसांची वळख. कित्याक म्हळ्यार तांचे फेमस इंग्लीश मिडियम इस्कॉल मैसूरांत आसलें, क्रायस्ट द किंग इंग्लीश मिडियम स्कूल. आनीक तशें जाल्यार ती ल्हान प्रायमरी इस्कॉलांत शिकोवनची केजीन शिकोवनची सिस्टर. पूण ती भुरगीं वयर सोडून गेल्लीं व्हडल्या व्हडल्या कामाक आनी पावल्लीं तांकां इसो उडास आसलो. आनी तिका केजी शिकयल्ल्या टिचराक राज्य प्रशस्ती मेळ्ळा. तिणें म्हाका मस्त कुमो केल्या. तिच्या आदी आनी एकली आशिल्ली ती बँगलोरान म्हाका कुमो करतली, मादर कार्मेला म्हणून. ती मिलारची. तिणें मस्त ती गेल्ल्या तक्षणा ऑफिसांत कांय काम आसल्यार म्हणजे जातलें. त्या शिवाय बँगलोर हांव गेल्ल्या वेळार थंयसर जेजुइताचो एकलो ब्रदर आशिल्लो. तो सादारण 40 वर्सां सेंट जोसेफ कॉलेजींत ताणें ऑफिसाचो वावर केला. अशें म्हणटाना ताका सगळें एड्युकेशन विशयन जावं दी या हेर ऑफिसां जावं दी या इन्फॉर्मेशन ED डिपार्टमेंट तें जावं एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जावं दी तें पुरा ताका कळीत आशिल्लें. आनी देखून म्हाका तो आपोवन व्हरतलो म्हणजे सगळीं कामां. आनी देखून निमाणें हांव सोडून वयताना खंयचेच फायल ओपन दवरुना. हर एक अपडेटेड
आनी त्या शिवाय हर एका टिचराचें अपॉयंटमेंट एप्रूव हय अशे कॅथलीक बोर्डांत कांय नातिल्ल्यांतले हे सगळे खर्चो वावर आनी हांव तरणाटो तशें जाल्यार म्हाका थंय हांगा धांवूंक कांय कश्ट पडनातले थंय वटेन बँगलोर तावन आयलां परत्यान एक खंयचोय डॉक्युमेंट गरजेचो तो काडून दुसरे दिसा रातीन परत्यान हांव गेलां थंय वटी हांव हांगा तावन हासन म्हणसर उबे रावन गेलां बसांनी आनी सकाळीं म्हजो वावर हांवें सुरू केला थंय देखून तीन पावटी तुमकां मागीर CBAंत कोणी सेक्रेटरी नासल्या वेळार तुमकां सांपयताले आनीक आमचे उपरांतले कार्यदर्शी रजेर गेल्ल्या वेळार ह्या खंयच्याय गरजेन ते नासल्या वेळार ह्या भलायकी संबंदीत तांकां वावर करूंक जाय नासल्या वेळार साहेबान म्हाका सांपोवचें आनी तात्कालीक नेमकपण दिवचें आशिल्लें CBAंतून तुमी मिलार गेल्यात मिलार 2 टावर ते मिलारचे तुमकां सोबीत दिसले हय सोबीत दिसले तितलेंच तुवें सांगलें सारकें तें पळयतना म्हाका ल्हान प्रायर घनादीक हुद्दो दिलो म्हणून हांव गेलो पूण जर तर एक 15 दिसां पयलें गेल्लो जाल्यार हांव थंय रावतो ना हांव फाटीं येतो एक दुसरी ल्हान एक फिरगज मेळ्ळ्यार बरी म्हूण तो आहलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका खंयचेंच ताचे हिन्नेले ह्या मुखली चरित्रां आदली चरित्रां म्हाका कळीत नासली थंय हांव जायतें शिकलो मिलार ग्रेस हावजींग सोसायटी बरी हावजींग सोसायटींत एक गुडो चलोवंक जाय नासली वाट नासली तल्या बांज्यार जाग्यार 12 एकर जागो ते सर्वे करूंक ताचे लेखपाक पळोवंक पयशे हाडूंक आनी ताचे 131 घरां बांदूंक आहलीं जेसी बायन दिल्लो न्ही जेसी मस्करेनस म्हळ्यार बालमिशेन फिरगसगार मिलारची तिणें दान दिलो जागो दुर्बळ्यांक घरां बांदून दिजे देखून तिच्या विल्लारी सेटलमेंट डिडान ती तशेंच आसा दुर्बळ्यांक घरां बांदूंक इकूंक न्हय ह्या जागो इकूंक हक्क ना म्हज्या उपरांत आयिल्ले पदराप मिलारचे आनी नित्यादत नगराचे तांणी तांच्या नांवार करया या हांवें हरयपटी म्हणचें आहलें हांगा तें करूंक जायना म्हूण हांवें डॉक्युमेंट पळया ते तो जागोच दिला दुर्बळ्यांक घरां बांदून आमी दिजे आनी तांकांय आनी आमकांय इकचे हक्क ना पूण बरें काम केलें तुमी थंय आनी थंय 130 आनीक 1 कुटां म्हणटाना आजकाल तांकां पळयल्यार ती दुर्बळी म्हणून सांगूंक जायना हर एका वाटेन सुदारण जालें भुरग्यांचें शिकप जालें ताचे उपरांत भुरगीं परगांवाक वचून पावलीं युनिवर्सिटी जाल्ल्या लक्षणां संपर्क सोडूंक सुरू जालो एका घडये भितर मंगळुराक येवची मांडावळ जाली आनीक सांगाताच कडेचे निमाणें फिरगस केली इगर्ज केली पयलें मागीर फिरगस केली बरें थंय तावन तुमी पेरमुदे गेल्यात मिलार तावन हांव म्हजी भलायकी तितली बरी नासली देखून बिसाय म्हज्या दिसारूंक आयिल्लो वेळार तुका खंय धाडचो म्हणटाना हांवें सांगलें व्हडली जबाबदारी आसल्या कडेन नाका तिके ल्हान जबाबदारी आसल्या कडेन वचूंक तयार आसा आनी म्हाका आस्पत्रेक येवंक पडटलें तुवळ त्या खातीर तिके आस्पत्रे लागसार आसचे फिरगोज्यो आसल्यार दिया म्हणून देखून एक 5-6 फिरगोज्यो सांगल्यो खंयच्योय एक विंचून काड म्हणून हांवें सांगलें एका वरनी एक बरी ना ती देखून मागीर कडेन म्हणालो तूं आतां हांव सांगता तूं पेरमुदे वच आनीक थंय तूं राव एका वर्साक गेल्या उपरांत मागीर येवच्या वर्सा दुसऱ्यो फिरगोज्यो आसतना खंय म्हणून बदलूंक जायत म्हणालो तशें हांव गेल्लो लोकांक चिंतलें हो टावनांतलो हांगासर बाळवना म्हणून लोकांक सांगूंक सुरू केल्ल्याक हांव आनीक सर्विसा वेळ ट्रान्सफर विचार नासतना आनी 2 वर्सां चड रावलो
मागीर उर्वा आयल्यात. मागीर उर्वा आयलो. उर्वा हांवें येना म्हूण सांगलें साहेबाक जावंक जायना, हांव वचना थंय. कित्याक म्हळ्यार हांव उर्वा तात्कालीक विगार जावन आसलो आनी उर्वाची परिगत म्हाका कळीत आसली. देखून नाका थंय येचें म्हणलें म्हजें चिंताप. पूण त्या वेळार आदारी बिस्प जाला मात्र बिशप APD Souza बिसायब म्हणलो सेमिनारीक वच आनी थंय तो बिसायब काले म्हणटा पूण आयक. ताणें सांगलें बरें कर म्हणालो. हांव थंय गेलो. तो म्हणालो तुका उर्वा, तुवें वचचें, उर्वा वचचें. चे तें मरे जावचें नाका. म्हाका मिलार गेल्लो तूं पुरो उर्वा आतां. परत्यान मिलार धाडटा जाल्यार हांव वचूंक तयार आसा. या रुजाय धाडटा जाल्यार वचूंक तयार आहा. उर्वाक बिलकूल वचना म्हूण हांवें सांगलें ताका. ना तें मागीर पळया, पयलें आतां वच तूं. कित्याक म्हळ्यार कुडले जाय एका हप्त्या भितर. तुवें थंय गेल्यार थंय आसल्या पाद्रापाक रिलीव कर, सेमिनारीक रेक्टर करून धाड येता पळय. आनीक तो थंय पावल्या उपरांत आपणाक बिस्पाक दियोसेसीक बिस्पाच्या घरा फाटी येवंक जाता. त्या खातीर तुवें कुडले येजें म्हूण सांगलें आनी तशें हांव उर्वा आयलो. उर्वा थंय आसतना कामाचोय वत्तड जायतो आशिल्लो. आनीक मागीर म्हाका बिस्पाच्या घरा सांपयलो. एकच वर्स जायत जाल्यार बिस्प सरल्यान, आदलो बिस्प बाजील सरल्यान वो नवो बिसायब तो म्हणलो तूं ये बिस्पाच्या घरा म्हणून. पूण हांवें तिके नारगलो नाका म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमी दोगी जाण पयलीं जायतीं वर्सां थंय बिस्पाच्या घरा आशिल्ल्यान परत्यान आमची सांगातपण तें बरें लागचें ना पळयतल्याक म्हणून तें हांवें सांगलें. मागीर पाद्रा बिसायबाक जायतें ना समाधान जालें. पूण म्हाका हेरांनी सांगलें नाका फादर वचनाकात. आनी तें कॅथलीक बोर्डाचें आडळतें पळोवंक परत्यान नाकात म्हणून म्हाका सांगलें वचनानी. मागीर एक 5 वर्सां जायचे जाल्यार परत्यान ट्रान्सफर तुका चान्सलर केला तुवें हेजें म्हणून. तशें हांव पावलो. सदांच 20 वर्सां उरलो. 8 वर्सां चान्सलर, 12 वर्सां विगार जनरल जावन. चान्सलर जावन तुमी मस्त दियोसेसीन वेवस्था हाडूंक तुर्तान कामां जावचें बरें. बिसायबाक आमचो बिशप Aloysius Souzaक मनशांचो भारी मोगाचो मनीस. कोणीय आयिल्ल्या वेळार ताणें फाटीं धाडचें म्हणलें ना. कितलो वेळ जाल्यार खंय तो बायसर येता जाल्यार कांय ना जाल्यार म्हाका आपयतलो. फादर डेनिस अशें कर, आकायले कुबोग कर ह्या खाले आनी सांगलें आयक अशें म्हजे कडेन सांगून येतलो. अशें हांवें 24 hours थंयच हांवें खंयी वचनातलो. आनी बिस्प ना जाल्यार थंयच आसचें हांवें. कित्याक म्हळ्यार कोणाकच फाटीं वचोंक नजो ताणें रित्या हातांनी ताचें काम जाल्या शिवाय. बिसायब मनशां कडेन उलयतलो तुमी सगळे पेपरां कडेन. पेपरां कडेन सगळो दिसी. आनीक बिसायब कोणी एकलो ताचे कडेन उलोवंक आयल्यार बिशप APD Souza आतां हें तशेंच करता जावंक पुरो. तो आयिल्ल्या मनशाचें उलोवणें आखेर जाल्या उपरांत मात ताका वच म्हणटलो. आनीक त्या वेळार मस्त व्हडलीं व्हडलीं कामां आशिल्लीं तें पुरो म्हाकाच दितलो. तूं कर, तूं करता करता घोस्पिटल इसार हांव सांगता म्हणून. एक सांगचें जाल्यार धाकल्याक इंजिनियरींग कॉलेज ती हांव थंय गेल्ल्या त्या क्षणांत हांव 10th मागणें म्हजें आमी एक इंजिनियरींग कॉलेज करचें म्हणून. ताका बिसायब म्हणलो कोण हें म्हणून पळया तुमी जायत म्हूण सांगा मागीर हांव सांगता. आनीक इंजिनियरींग कॉलेज हांव चान्सलर आसतना सुरू केली. आनीक त्या वेळाचें सुरवेचें बिसायब म्हणलो ताचें ऑफीस बेलगांवकय तुवें बेलगांव वचचें जालें. आनीक थंय खबर काडटना टायम जाला एप्लिकेशना सोडून. कुडले राता हांव गेलो बेलगांव गेलो. बेलगांव बिस्प डेनिस मोरास आशिल्लो ताणें कुमोग केली. ऑफिसा वचून लेट फी बांदून एप्लिकेशन हाडून
कुडले तें सबमीट करचें जाल्यार ते डॉक्युमेंट दाखले तयार करूंक आमकां सदां 1 म्हयनो लागला आनीक ते व्हरूंक मागीर कडेक ऑफिसा लागीं भोंवतना रिक्षान ते माळयेंतल्यान माळयेक वचचें खांद्यार दवरून आमी लोप घालून खांद्यार दवरून आनी म्हज्या सांगाता फादर वलेरियन डिसोजा ज्युनियर तो आसलो ताणें माथ्यार दवरून वोवन येल्यांत फायलां कित्याक म्हळ्यार 3 कॉपीज सबमीट करूंक आसात 3 सेट अशें इतलो दाळो तो आमी येलो आनीक थंय हांगा आमी दिल्ली कॉपी डेल्ली व्हरून दिवंक त्याच सांजेर विमानार फ्लायटार हांव डेल्ली गेलो आनी दुसरे दिसा सकाळीं थंयसर तांच्या AITC ऑफिसाक आमी सबमीट केली तशें आनीक ह्या वावरांत आमी कितलो वावर केल्यार दंड जातो जर तर जॉर्ज फर्नांडीस नासलो जाल्यार ताचे वरवीं आमकां इंजिनियरींग कॉलेज आमकां मेडिकल कॉलेज मेळची जाली आनीक ताणें म्हाका एकलो क्रिस्तांवचो सुप्रीम कोर्टाचो वकील आहलो ताचो संपर्क करून घालो आनीक तोय बारी बरो मनीस ताणें हरियकांती आमकां मायनॉरिटी म्हळ्यार कालें कितें सगळी ताणें आमकां शिकयलें आनी कांय भियेनाकात तुमी पक्कन केस वयर आयली जाल्यार हांव पळयता म्हणून आनी तशेंच ताणें आमच्यांत सोसायटीचें रेजिस्ट्रेशन जायनासल्यान वामांजूर थंयसर करतना व्हडली आडखळ आयली आनीक पूण सुप्रीम कोर्टान सांगलां हे रेजिस्ट्रेशन एक्ट येवच्या आदी आशिल्ले संस्थे तांकां रेजिस्ट्रेशन गरज ना म्हणून तें आमकां उपकारा पडलें आनीक जॉर्ज फर्नांडिसान सुप्रीम कोर्टाच्या वकिला कडेन कन्सल्ट करून डिपार्टमेंटाक ऑर्डर दिलें ते एप्रूव करा म्हणून पूण कितलो वावर केलो तरी आज ते उगडास काडटाना आमची एक इंजिनियरींग कॉलेज आमची एक मेडिकल कॉलेज खंयच्याय दियेसेजींनी ना आतां सेंट जॉन्स बँगलोर आसची इंडियाच्या सर्व बिस्पांची आमची दियेसेज एकच आसची एक कॉलेज ती एक अभिमानाची गजाल दोन कॉलेजी होमिओपॅथीक आसा व्हड अभिमानाची गजाल ताचे उपरांत तुमी खंयचीय पारामेडिकल्स डिपार्टमेंटांत शिकोवंक कोणाक अवकाश जाय जे म्हळ्यार आमचे तुमी इसारा आमच्या कडेन ते डिपार्टमेंट आसा आतां विगार जराल जावन तुमच्या कडेन व्हड व्हड कार्य जाल्यान 125 वर्सांचो जुबलेव आनी हेर पवित्र पुस्तकाचो जुबलेव वर्ड ऑफ गॉड जुबलेव त्या पुरा एक सवाल आतां दुसचें म्हाका पयशे ना म्हणचे एक उलोवणें थोड्या मदें आतां पयशे ना म्हणून तुमकां कशें दिसता हे चिंतापच येवना आतां चिंत्या मुळावे एक सवाल तूं बँगलोर कसो गेलो आनी म्हाका तुजो पयशे आहले खाण गेलो हांव धांवलो बँगलोर पावलो आनी थंय हांव डेल्ली वचचें म्हूण सांगलें म्हज्या कडेन कितें बोल्सां दिल्लें पयशे वर गेलो टिकेट काडली गेलो आनी रयल्यार फाटीं आयलो अशें आमच्या सक्तेचें न्ही सांगातास म्हजें एक म्हजे विशयान परगटणी करची न्ही हांवें बसलें आतां कशें ना बोल्सांतले कोंत काडचे आनी तेर्स करूंक सुरू करचें तें कितलें म्हणनात अशें पावता म्हणसर या न्हीद येता म्हणसर तेर्स करून रावचें आनीक आमचें इंटेन्शन त्या खातीर पेटोवचें देवाचो आदारी म्हाका भरपूर मेळ्ळा आनीक हरये कडेन गेल्ल्या कडेन म्हाका परमिशनां मेळ्ळा खंयचेंच फाटीं मोडोवना हाका एक फातयेडी देवाचेर प्रॉविडन्स आमचें बँकाचें नांव प्रॉविडन्स बँक म्हळ्यार देवाचेर फातयेणी देव आमकां सोडून घालना म्हणून तशेंच जालें आमची इंजिनियरींग कॉलेज आमचे कडेन डियोसेसच्या कॉर्पस फंड तांतले काडूंक नाका आसलें ते म्हळ्यार दिसपडट्या गरजांक ताच्या वाडीन चलचें डियोसेस पूण अशें भायर तावन लोकां तावन ओट्टू करून ही कॉलेज बांदचें म्हणून
आनी आमी चिंतिल्ल्या वरनी सक्सेसफूल जाले. आमी चिंतिल्ल्या वरनी चड सोर्ससांनी आमकां आदार दिलो. अशें देवाचेर पातयेणी. आनी खंयच्याय घडये आमी आतां इतले साम्मेळ जाले मैदानार एक फावटी करतना लाखां वयर दुडू त्या वेळार व्हडलो एमावंट तो. अशें आसतना आमकां कशें कोण एकल्यान देवान दोळे उक्ते केले आनीक आमकां आदार मेळ्ळो. आनी अशें आज इंजिनियरींग कॉलेजची आस्त तांची बांदपां आनी सौकर्यां येवपा म्हणटना खंडी जावन करोडांनी दुडू खर्च जाला. आनीक बँकांत व्हरून आमकां लोन तेंपरा काडलां तरी आमकां पाटी सकोवंक दिवची सकत लाभल्या. हांव सुरवेर तावन बिस्पच्या घरांत हांव वेता म्हणसर हांव गव्हर्निंग बोर्डान सांदो जावन आसलो, उपाध्यक्ष जावन आसलो. ते जावन म्हाका अधिकृत समजोडी आसा कशी ती कॉलेज सुरू जाली आनी कशी पंथाक पावयली. आनीक ती कॉलेज चवथी कॉलेज सगळ्या उडपी आनी दक्षिण कन्नडांत. आनी त्या वेळार 25 जाण भुरगे काथोलीक भुरगे शिकताले. ह्या सगळ्या कॉलेजींनी समिक्षा केली आमी. आनीक आमची कॉलेज सुरू जाल्लीत टोटल एक फावटी लेख करतना एक 4-5 वर्सांचे लेख करतना 800 काथोलीक क्रिस्तांव भुरगे आसले. अशें आमी आमचें नांव जाल्यारय हाची सेवा भुरग्यांक लाभल्या आनी समाजीन व्हडल्या हुद्द्याक ते पावल्यात. हय, संतोशाची गजाल मॉन्सिंजर बापानो येदोळ तुमी आमचे लागीं उलयल्यात. आतांच्या वेवस्थ्याक दियोसेसीक याजकांक धार्मिकांक आनी लायक बावडट्यांक तुमचो एक ल्हानसो संदेश, मोठो संदेश. पयल्यान पयलें खंयचेंय बरें काम सुरू करतना धैर्यान मेट काडचें. बरें काम तें व्हरोन पळोवन आनी केदाळे तें फाटीं घालून दवरचें न्ही. बसोवन जाणट्यांक सांगता काणयो सकड वर्गाच्यांक घालून तांची सलाह काण गेल्या उपरांत आमकां पयशे ओट्टू करन एक संस्थो बांदता म्हणलें तें चिंताप आमच्या मतीन तावन वचचें. कित्याक म्हळ्यार आमची पातयेणी देवाचेर. सर्वेश्वराच्या नांवी आमचो आदार ताणें केला सर्ग आनी संवसार. तर एक इंजिनियरींग कॉलेज करूंक ताका जायना गी. अहलें चिंताप एक. दुसरें कामां करून दाखया. लोक आपशेंत तांचें दान धर्म हाडून दितले. आमचो लोक आमकां बिलकूल सोडून घालिना. जर तर प्रपगांदा पदरावतच्या वेळार आयिल्लो आमचो लोक मंगळुराक आयिल्लो, इगर्ज्यो बांदूंक पावल्यो, कॉवेंतां सुरू जालीं आनी विंगड संस्थे जाले जाल्यार कांयच नातिल्ल्यांतले जाले जाल्यार खंयचीय योजना फिरगजेक लोकांक 10 जाणां उपकारा पडटात. तातूंत क्रिस्तांव हिंदू म्हणून ना. आमी 10 जाणांच्या बरेपणाक करचें तें धैर्यान मेट काडचें आनीक फाटीं घालूंक नजो. आनी तिसरें हांवें सांगचें जाल्यार खंयचेंय आमी काम करतना आमचे थंय समर्पीत मनोभाव. हें म्हज्या नांवा खातीर न्ही, देवाचें नांव एक आनीक लोकांचें बरेंपण आनी एक. हें आमी चिंतून करचें. खंडी जावन ह्या 3 संगती जेराल्दर हांवें सांगल्यो. ह्या संगतीचेर जर तर आमकां धैर्य आसा आनी पातयेणी आसा, आमचेर आमकां पातयेणी आनी देवाचेर पातयेणी आसा जाल्यार आमी सुरू केल्लीं कामां एक्की पाड जावची नात. जायत मॉन्सिंजर बापानो, आमचे सगळें तुमी वेळ करशिल्लो. तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं तुमकांय. दिव्यवाणी.